आनीक फुडें व्हरपा खातीर अशा पद्दतीचे वेगवेगळ्यो गजाली आमकां सगळ्या जाणांक करपाक जाय. आमकां प्रावड मोमेंट आमच्या खातीर आसा की पयलें राज्य आसतलें गोंयांतलें की ज्या ITI सगळ्यो ISO सर्टिफायड आसा आनी खंयच्याच राज्यान इतक्या मोठ्या प्रमाणात ISO सर्टिफायड ITI तुमकां पळोवपाक मेळच्यो ना. 100% आमच्यो 11 ITI ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो ISO सर्टिफायड आसा आनी आत्ताच आमी जवळपास 180 crores ऑफ रुपीज वी आर इन्वेस्टिंग इन द ITIs. म्हणजे कोणी म्हणटा की तुमी हय आमी ITIनी 180 कोटी रुपया इन्वेस्ट करता कारण आमच्या ITIत वचपी भुरगे हे सुद्दां आमचे फ्युचर आसा, ह्या देशाचें फ्युचर आसा. ITI एका दुय्यम दर्जो दिवं नाकात. ITI शिकलेलोच भुरगो जो आसा हो एखादो व्हडलो बिझनसमॅनूय जावपाक शकता. ITI शिकलेलो भुरगो जो आसा हो बरो इंडस्ट्रियलिस्ट जावपाक शकता, बरो बिझनसमॅन जावपाक शकता, बरो एंटरप्रिनर जावपाक शकता. त्या खातीर ITIक वयता म्हणजे तो सेकंड क्लास ना. ITIक वचपी जेच्या मदीं टॅलंट आसा होय भुरगो आपलें फ्युचर हें खूब बरें घडोवपाक शकता. म्हणून हांव परत एकदां म्हणजे तुमच्या सगळ्यांचे तुमी म्हणजे जॉब आपल्याक दी म्हणच्या पेक्षा तुमी दुसऱ्याक जॉब हे दिवपाक शकता. म्हाका खात्री आसा उदय जाल्ल्या पथनाट्याच्या माध्यमांतल्यान तुमी हे सगळें दाखयलें आनी हेच आमी प्रमोट करपा खातीर आमचे डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज आसतले, डायरेक्टरेट ऑफ स्कील डेव्हलपमेंट आसतले, हे सगळें खूब मोठ्या प्रमाणात प्रमोट करीत आसा. म्हाका खात्री आसा ज्यांचे फेलिसिटेशन म्हाज्या भाशणाच्या उपरांत जावपाच्या त्या सगळ्यांचे इन एडवान्स हांव अभिनंदन करता. आनी परत एकदां गोंयांतलो आमचो वर्ल्ड यूथ स्कील डे हो आज खऱ्या अर्थात सक्सेसफूल जालो हाची म्हाका खात्री आसा. फुडल्या वर्सा हाज्याय पेक्षा बरो यूथ स्कील डे करुया काय नाका? करुया जाल्यार म्हाज्या बरोबर नेटान परत एकदां भारत माता की, भारत माता की. खूब खूब धन्यवाद. देव बरें करूं.